तिलारी कमांड एरिया पळय त्या संदर्भान सांगतना हांगासर एक्सप्लेन करता की 12/3/2026 ह्या दिसा आमी जी कमांड एरिया पळय आहा, कमांड एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड जो आहा तिलारी जलसिंचन प्रकल्पाचो, ताका आमी मेंबर सेक्रेटरी आहा ताका हांवें एक पत्र बरयलां कित्याक की तेंच्यांनी ऑब्जेक्शनां मागयल्या की तिलारी कमांड एरियेंतल्यान जी पळय जमीन वगळपाचो पळय प्रस्ताव आहा सरकाराचो WRD मार्फत, ताका ऑब्जेक्शनां मागयल्या आनी तितून हांवें ऑब्जेक्शन प्लेस केलां आनी कितें कितें पळय तिच्यो गोश्टी वायट परिणाम पळय जातलो एग्रीकल्चरल क्षेत्रान शेतकऱ्यांचेर, त्या संदर्भान सगळे डिटेल घातले ते हांगासर एक्सप्लेन करता. सगळ्यान पयलीं म्हणजे सांगपाक सोदता की मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट implemented by Government of Maharashtra and Goa government, providing irrigation benefit to agricultural land in पेडणे मागीर बार्देश आनी बिचोली तालुक्याक सगळे शेतकरी ज्या हांकां बेनिफीट करपाक महाराष्ट्र आनी गोवा सरकार अब्जांनी पयशे खर्च करून जेन्ना हे कॅनल बांदले आनी तितून जनतेच्या पयशाचो वापर करून कॅनल मागीर डिस्ट्रिब्युटरीज मागीर इरिगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले सरकारान. आनी प्रोजेक्ट जो आहा पळय हो प्रोजेक्टा सकयल in order to ensure irrigation coverage for designated command area सगळ्यो गोश्टी थंय घेतल्यो. मागीर रिसेंटली गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन पब्लीश केलें 20 फेब्रुवारी 2026. ह्या नोटिफिकेशनान सरकारचें म्हणणें कितें आहा की 292.9677 hectare of new land will add to command area in intention to एक्सपांड इरिगेशन कवरेज. म्हणजे इरिगेशन कमांड एरिया जी पळय आहा हेचें एक्सपान्शन करपाक जी ह्या नोटिफिकेशना प्रमाणे सरकारान निर्णय घेतला आनी हो शेतकऱ्यांक खूब शेतकऱ्याच्या दृश्टीन म्हत्वाचो निर्णय आनी शेतकरी खूश जावपाचो निर्णय, कित्याक आनीक जमीन ओलीत क्षेत्रा सकयल सरकार हाडटा. पूण दुर्दैवान रोखडोच परत सरकार एक यू टर्न घेता हांगासर आनी तितून सरकार कितें करता, एक प्रपोजल मांडटा की कमांड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी जी पळय आहा तेच्या अंडर एक प्रपोजल WRD म्हणजे वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटा कडेन दवरता की अप्रॉक्सिमेटली 3,33,805 स्क्वेअर मिटर जमीन सरकार तिळारी कमांड एरियांतल्यान ती नोटिफाय करपाक सोदता. हो निर्णय सरकार एका वाटेन घेता, एका वाटेन ते एड करता, एका वाटेन निर्णय घेता. आतां हो जर निर्णय जर घेतलो 3,33,805 म्हणजे ही एकट्याची जमीन आनी आनीक खूब जाण आहा बारीक बारीक तेंच्यो 2,000 कोणाची 285 कोणाचे आनीक कितले अशे जमनीचे बारीक बारीक सगळ्यांच्यो जे म्हणजे राजकीय वरदस्त जेंचेर आहा तेंच्यो जमनी हितूंतल्यान वगळपाचो प्रयत्न आहा एडिशनल हेका, म्हणजे जवळ जवळ 6 लाख सुमार ती टोटल जाता. आता ह्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांक जो सिंचन क्षेत्र जे केल्ले ते कमी जावन तिलारी जल सिंचन प्रकल्प जो आहा हो कुमकुवत करपाचो प्रयत्न सरकार करता अशें आमकां हांगासर दिसून येता. जनतेच्या अब्जांनी पयशाचो वापर अब्जांनी पयसो जो खर्च करून तयार केल्लो हो कॅनल नेटवर्क आनी इरिगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर विशेष कमांड एरियेंतल्यान भायर काडल्यामुळे खंय तरी कमांड एरियेचें म्हत्व जें आहा पळय तें सोंपोवपाचो पर्पजूच डिफीट करपाचो हांगासर सरकारचो प्रयत्न आहा. आतां काही हेक्टर स्क्वेअर मिटर जमीन जर वगळली जर बाकीची जमीन जी पळय आहा पळय ही सिंचना शिवाय पडीक रावपाचो हांगासर धोका निर्माण जाता. आतां एग्रीकल्चरल प्लॅनिंग जें पळय आहा ह्या क्षेत्राक लागून तिळारी जल सिंचन प्रोजेक्टाक लागून जे आहा पळय ते एग्रीकल्चरल प्लॅनिंग जे आहा हे धोक्यान येवपाचो हांगासर संभावना प्राप्त जाल्ली आहा. प्लॅनिंग जे आहा मागीर क्रॉपिंग पॅटर्न, वॉटर डिस्ट्रिब्युशन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जी आहा हेकाच धोका हांगासर निर्माण जाल्लो आहा. मागीर रिस्क ऑफ कन्वर्जन ऑफ लँड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, म्हणजे जमीन जी आहा ही गैरवापर जावपाक शकता काडल्या उपरांत भायर. मागीर फियर एंड एग्जायटी इन द मायंड्स ऑफ फार्मर की ओलीत क्षेत्रा सकयल जी पळय जमीन येता
तेचे फाल्यां जर रुपांतर जालें कमर्शियल ऑर रियल इस्टेट एक्टिविटी जाल्यार एग्रीकल्चरल लँड जो पळय म्हणून नोटिफाय केला आनी हो येदो व्हडलो प्रकल्प अब्जांनी पयशे खर्च करून तयार केला आनी तेजेर पयशे खर्च केलेय वयता टायम टू टायम होच पर्पज खंय तरी डिफीट जावपाचो शक्यता हांगा निर्माण जाल्या. कन्सिस्टन्सी इन पॉलिसी म्हणजे एका हातीन सरकार एड करता जमीन आनी एका हातीन सरकार काडपाक सोदता अपियर्स इनकन्सिस्टन्स वीथ ऑब्जेक्टीव ऑफ मॅक्झिमायझींग इरिगेशन पोटेन्शियल. मागीर प्रश्न उपस्थित हांगा जाता की ओली क्षेत्रा सकयली जमीन जर अचानक भायर काडपाचें कारण कितें हेचें उत्तर सरकारान दिवंक जाय. ती भायर काडच्या आदी टेक्निकल ऑर हायड्रोलॉजिकल स्टडी करून सरकारान प्रस्ताव तयार केला काय ना हेचेर उत्तर सरकारान दिवंक जाय. मागीर इरिगेशनल पोटेन्शियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हेचो हे जे आहा पळय हेचो विनाश करपाक शकता तेचेर सरकारान विचार केला काय ना कितें हेचें उत्तर दिवपाक जाय. मागीर सिंचना खाला पळय एग्रीकल्चरल लँड पळय जी आहा विल नॉट डायवर्टेड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज सरकार काळजी घेतले काय ना हेचेर सरकारान उत्तर दिवपाचें आहा. आतां आमी काही सजेशन दिलां त्या रिप्रेझेंटेशनान की स्क्रॅप द प्रपोजल टू रिमूव लँड फ्रॉम द तिलारी कमांड एरिया. मागीर कंडक्ट डिटेल कन्सल्टेशन वीथ फार्मर एंड विलेज पंचायत ही एक मागणी केल्या. तिसरो मुद्दो प्रायोरिटीज एक्सपान्शन ऑफ इरिगेशन कवरेज रादर दॅन रिडक्शन ऑफ द कमांड एरिया. मागीर एन्श्युअर दॅट पब्लीक इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर इज फुली युटिलायज हे एक परत मागणी केल्या. आनी कन्क्लुजन शेवटी तितून घातलेलें आहा की तिलारी जल सिंचन प्रोजेक्ट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एंड रुरल लायवलीहूड इन नॉर्थ गोवा. तेन्ना हे आमकां राखपाक जाय. आतां कमांड एरिया संदर्भातील टेक्निकल एग्रीकल्चर आनी पब्लीक इंट्रस्ट अभ्यास करून सरकारान मागीर खंय तरी तेचेर कितें तो निर्णय घेवपाक जाय.